जोशुएचे पुस्तकावेले वाचप. जोशुएन सगळे पोरचेक म्हणलें, आतां तुमी देवाचे भें धरात आनी सोपूर्णायेन आनी विस्वाशीपणान ताची सेवा करात. नदीचे पोलतडी आनी इजिप्तांत आसतना तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात. पूण सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात तें आयजूच विंचून काडात. नदीचे पोलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांची वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या आमोरितांच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटुंब सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. पोरचेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाची घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडली अजापां केली. आनी आमी चलतल्यो ते वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदलें वेताना आमकां सांबाळली. त्या भायर सर्वेस्परान आमच्या दोळ्या मुखार त्या सगळ्या लोकांक आनी ह्या देशांत जियेतालो त्या आमोरीत लोकांक पयस धांवडायले. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुएन पोरचेक म्हणलें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जावचें ना कित्याक तो पवित्र देव. तुमचे अपराध आनी पातकां बक्षिचो ना तसलो प्रेमाशेचो देव तो. परक्या देवांची सेवा करूंक तुमी सर्वेस्पराक सोडशात जाल्यार तुमकां इतलें भलेपण दाखयल्या उपरांत तो तुमचेर नोश्ट धाडटलो आनी तुमचो नाश करतलो. पोचीन जोशुआक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराचीच सेवा करतल्या. तेन्ना जोशुएन पोचेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी ताका विंचून काडला म्हूण तुमीच गवाय. तांणी जबाब दिलो, होय, आमी गवाय. तशें जाल्यार तुमचे मदें आसात त्या परक्या देवांक पाट करात आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दियात. पोरचेन जोशुएक जबाब दिलो, सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी विंचून काडला आनी ताच्या सुत्राक आमी पाळो दितल्या. त्या दिसा जोशुएन पोरचे खातीर एक करार केलो आनी सिकेम गांवांत तांकां कायदे आनी नेम दिले. जोशुएन ही उतरां देवाचे सुमतीचे पुस्तकार बरयलीं. तेन्ना ताणें एक व्हड फातर घेतली आनी सर्वेस्पराच्या पवित्र जाग्यार सिंदूर रुखा खाल ती दवरली. आनी जोशुएन सगळे पोरचेक म्हणलें, पळयात, ही फातर आमचेर आड गवाय दितली कित्याक सर्वेस्परान उलयल्यान ती सगळीं उतरां तिणें आयकल्यांत. तुमच्या देवाक तुमी पाट करशात जाल्यार ही फातर तुमचेर आड गवाय दितली. उपरांत जोशुएन पोरचेक धाडून दिली आनी जण एकलो आपआपल्या गांवघरा परतलो. हें सगळें जाल्या उपरांत जोशुए नूनाचो पूत सर्वेस्पराचो सेवक मेलो. तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजी दोन क्रेस्काय. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें, तुजेच आदीं राखून दवरल्याय. सोबाब, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका भूत दिता, देखून हांव ताका दिन वाचतां.
रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूत दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. सोबाब, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बुद्धी आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख. सोबाब, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून सुपुल्ल्या भुरग्याचेर आपलो हात दवरून मागणे करचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सोरशीं हाडलें. शीस तांकां बोबाट करूंक लागले, पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सोर्गीचें राज असल्यांचेंच. मागीर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवंक दियात, कित्याक सोर्गीचें राज असल्यांचेंच. नियाळाक आदार हंगेरीचो सांत इस्तेबाव एक धोर्मीक आनी कुरपेन भरलोलो मनीस. ताचो बावाट देवाचेर खोल आसलो. आपूण राजो जातोच ताणें आपली एक राजवटकी आंकवार मारयेक भेटयली. आपले पोचेक ताणें देवाची शिकवण घेवंक शिकयली. भुरग्यांक बाप्तिस्म दिवंक आवय बापायक हुस्कायली. ताका देवाचेर खूब बावार्थ आसलो आनी आपली राजवटकी चलयतना ताका खूब आडकोळी आसताल्यो. आपल्या फामिली विशीं झुजतना ताणें देवाक सोदूंक आनी देवाची तुस्त आनी वाखाणी करीत रावलो आनी आपल्या पोचेक उत्तेजन दिलें. जोशुआच्या पुस्तकांत इस्रायल सर्वेस्पराक विंचून काडटा. पुर्वज बसताली त्या देवाक सोडून दिवंक इस्रायल सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण विंचून काडटा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू भुरग्यांक आपल्याशी येवंक दियात म्हणटा. तांकां आडाय नाकात अशें सांगता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चुकतात. आमच्या जिवितांत प्रश्न उप्रासल्यार आमी दुसऱ्या देवाक बोसतांव आनी रोखडींच दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेतात आनी खऱ्या देवाक विसरतात. पयले सुवातेर आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक वावरुया. मिसाची भेट एक वर्तें देणें. हें दुसऱ्यांक आनी ओदीक करून सुपुल्ल्या भुरग्यांक शिकोवंक आमी समजावंक ओदीक फायद्याचें. दुसरे सुवातेर आमची दोतोन आमी शिकोवंक आनी दुसऱ्यांकूय ती शिकोवंक आमकां देवाचो उलो. तो आयज आमचो थाराव जावन दी. आमी आमच्या जिवितांत कुड्ड्या देवांक सोडून आमचो बावार्थ अखंड करून सर्वेस्पराक वाखाणुया.